बायणा रवींद्र भवनात मुरगांव तालुक्यातल्या 11वेच्या आणि 12वेच्या विद्यार्थ्यांखातीर करियर गायडन्साचो प्रोग्राम जालो। विद्यार्थ्यांखातीर ही भांगराळी संद आसली। RDX गोवा खातीर बायणाच्यान प्रसाद नायक। नमस्कार। गोवा स्टेट काउन्सिल फॉर एज्युकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग GSCRT गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि युनोक्यू नावाची कंपनी मुंबईची जे वन ऑफ द टॉप कंपनीज करियर काउन्सिलिंगान आणि स्टडी अब्रॉड स्टडी इन इंडिया एक MOU साइन केलो आणि अशें ठरयलें की मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आमकां सांगलेलें की NEP इम्प्लिमेंट करता हें सगळें बरें आसा, पण भुरग्यांक 10वी उपरांत खंयचो विशय घेवपाचो किंवा 12वी उपरांत खंयची कॉलेज सिलेक्ट करपाची हें नॉलेज दिवप सामकें म्हत्वाचें। म्हणून CM सरान पयलींच सांगलें की हेजी तुमी काळजी घेया आणि अशें म्हणून एक MOU साइन करून हो सगळो संकल्पना घडयली आणि आतां पर्यंत आमी 17,500 भुरग्यांक करियर काउन्सिलिंग गोंयच्या 12वीच्या भुरग्यांक केला, 11वी 12वी दोनी। सो हो स्टेट वायड स्ट्रीम वायज तालुका वायज करियर काउन्सिलिंग प्रोग्राम प्रत्येक तालुक्यान आमी पयलीं सायन्स वेगळे, आर्ट्स वेगळे, वोकेशनल वेगळे, कॉमर्स वेगळे असो सबंद गोंयांत प्रोग्राम करतले। म्हाका दिसता म्हजे म्हायती प्रमाणे अख्ख्या भारतान असो पयलो प्रोग्राम जाल्लो आसलो की गोंयांत अशा तरेचो कार्यक्रम चालू आसा हो आणि हाजे उपरांत आमी 10वेच्या भुरग्यांकूय करतले। सो जवळ जवळ 20,000 12वीचे भुरगे आणि 20,000 10वेचे 40,000 भुरग्यांक आमी हो कार्यक्रम करतले आणि आमकां खुबशे म्हणजे जवळ जवळ 9 तालुके जाले आमचे कवर ऑलरेडी। आत्तां फक्त फाल्यां आमी फोंड्या वतल्यान परत काणकोणा म्हणटकच फूल गोवा तयार जातले। प्रत्येक तालुक्यांतल्यान प्रत्येक वेळ आमकां टिचरांचे आनी भुरग्यांचो इतलो पॉझिटिव्ह फीडबॅक आसा की अशा तरेचो कार्यक्रम आमकां केन्नाच मेळोंक ना आणि दे आर ऑल थँकफूल अँड ग्रेटफूल फॉर अस। So it is a great initiative taken by under the leadership of Dr. Pramod Sawant, Chief Minister of Goa, and Director of SCRT, Meghna Shedgawkar Madam. This is the amazing initiative, and the resource person is Dhaval Kulkarni from Dhaval Gandhi from Mumbai. He is one of the best resource persons I have ever met, who spoke extensively on career options available in Goa, India, and the world. सगळ्यांत पयलीं आभारी आमच्या आदरणीय डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो की तेंच्या संकल्पनेंतल्यान आयलो आणि चंद्रकांत शिंदे जी आसा जे GSRTCचे आसा हायर एज्युकेशनांतल्यान तिने एक मेल धाडली आमकां की एक करियर गायडन्स प्रोग्राम आमी रवींद्र भवन करताच, पूण एक धाकट्या पातळीचेर आसता तें म्हणजे गोंयभर आमी करता। सगळी फॅसिलिटी तेणें केला। धवल गांधी काडला। धवल गांधी म्हणजे इतलो एक्सपेन्सीव मनीस, म्हाका दिसता अर्दभराक 25,000 घेता, 6 म्हयने एक वर्स फूल आसता, पूण धवल गांधी हांगा येवन आमच्या मुरगांव तालुक्यांतल्या सकाळी 2 वरां सायन्स, तेजे उपरांत 2 वरां आर्ट्स आनी वोकेशनल आनी आतां 2 वरां कॉमर्साच्या भुरग्यांक इट्स अ गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी दोतोर प्रमोद सावंत, चंद्रकांत शिंदेजी हेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांक दिला। 21,000 भुरगीं कवर जातना आमच्या वेळार कितें जालें आमकां काय खबर फ्रेंड कॉमर्साक गेलो आमी गेले, आर्ट्साक गेले आमी वयतले, पूण ह्या पद्दतीचो आणि आयज हांव सकाळच्यान हो सेशन अटेंड करता। आमचे भाग्य रवींद्र भवन बायणा की हो प्रोग्राम सकाळच्यान सेशन पळयता, इतले ऑपॉर्च्युनिटीज आसता। नाल्यार कितें इंजिनियर डॉक्टर जालो सोंपलें, लॉयर जालो, पूण हेजे व्यतिरीक्त इतली ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिसता हांगाच्यान बऱ्यांतली बरी मेसेज आमच्या मुरगांव तालुक्यांतली भुरगीं घेवन वयतले आणि गोंय आणि तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे भुरग्यांचे बद्दल चिंतता दोतोर चिंतता ते साध्य जातले। अगेन थँक्यू टू चंद्रकांत शिंदेजी, दोतोर प्रमोद सावंत। अशें आनी फुडें कार्यक्रम रवींद्र भवन सदांच फुडें आसतले। धन्यवाद।